खणीर पोट भरपी हे लोक 2 म्हयन्या वयर जाले हांगा धरण्याक बसल्यात. धारबांदोडेचे मायनिंग डिपेंडंट. आतां चवथ लागीं पाविल्ल्यान आंदोलनाक मातसो ब्रेक घेवपाचें थारला. आनी मेन म्हटल्यार सरकाराच्या मनशांक कोणाकूच एक सादी आमच्या बद्दल सहानुभूती ना की येवन हांगा सांगचें की सद्या चवथीच्या दिसांनी तुमी हांगा हें करूं नाका, आमी कितें तरी करता म्हणून सांगपाक. फक्त आमी पेपरार आयकता की वयतले म्हणून, पूण ठोस अशें आजून पर्यंत आमकां कांयच आश्वासन मेळना. सरकारान आजून 2 दीस आसा चवथीक, आजून जाल्यार विचार करूं येता. आतां आमी 88 दीस हें करता. आयज सरकाराचें कांय कोणाक मनशांक पडलेलें ना, पूण आमी जावन आमी चिंतलें की प्रत्येकाच्या घरान चवथ आसा आनी आमी हांगा बसप जाल्यार घरा कडेन टेन्शन जाता की बाबा हेजें काम वयतलें काय, उरतलें काय ना, गाडयो चालू जातल्यो काय ना. तें टेन्शन ह्या चवथीच्या निमतान नाका म्हणून हांवें फुडाकार घेवन कितें सांगलें की बाबा चवथीचें आमी हें धरणे आंदोलन सद्या एक 10 दीस बंद दवरुया आनी मागीर चवथ जावन आमी निश्चित तीव्र कितें तरी आंदोलन करतले. कारण ह्या सरकाराक बेश्टी जाग येवचें ना, कितें तरी आमी मस्ती करचीच पडटली. आतां नॅशनल हायवे आडोवचो पडटलो, नाल्यार आनीक परत तेंचेर मोर्चा व्हरचो पडटलो, अशें कितें तरी करचें पडटलें. कित्याक अशें सादें आमी 88 दीस बसता आनी एक तांकां कांयच आमच्या बद्दल कळकळ ना जाल्यार आमकां फुडलो विचार करचो पडटलो. मायनिंगाचेर उपाय ना, पॅकेजूय ना. सरकार लक्ष घालिना जाल्यार खंय परत पणजे ब्लॉक करतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.